गोवा फॉरवर्ड पक्ष आणि भारतीय जनता पक्षांत कांयच फरक ना. कायद्याप्रमाण ते एकूच आसा कारण ते एनडीएचे वांगडी आसा. कारण गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष किरण कांदोळकरान बाबूचे पर्यटन मंत्र्याचे पद काडून मायकलाक दिवचे म्हूण वक्तव्य केलां. हाचे वेल्यान ते एक म्हण सिद्ध जाता अशें ट्राजानो डिमेलो उलयला. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आम्ही सदांच सांगतात की गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टी काय फरक ना. आम्ही सांगता ते सोडून दी. कायद्या परमडे ते एनडीएचे पार्टनर असतात आणि त्यापासून ते एक असतात. पूण आयज ओपन केले गोवा फॉरवर्डचो वर्किंग प्रेसिडेंट बाब किरण कांदोळकर आताच डिस्ट्रिक्टचे स्टाफ स्ट्रायकर आहात. तो भयंकर गंभीर प्रश्न आसा. हो स्ट्रायक फर्स्ट टाइम जाना. हो फावटीच्या फावटी जायत आसा आणि हो प्रश्न सुटना. आज भारतीय जनता पार्टी अशी त्रासान येयल्या. खंयचोय प्रश्न घे तूं. कोळ प्रश्न घे, दिश्टीचो प्रश्न घे, टुरिझमाचो प्रश्न घे, कोविडाचो प्रश्न घे. पूण आतां ओपन एक जाले की त्रासान जेन्ना आसता ते पार्टनर कशे एक जातात, एकामेकाक सल्लो दितात. आयज ताणें सांगलां की पोर्टफोलिओ रिशफल जाता पळय तेन्ना तो बाबूचो काडचो आनी मायकल लोबोक दिवचो. हितून एक क्लियर कट दाखयता की कशेंय करून गव्हर्नमेंट जेन्ना अडचणीन येता गव्हर्नमेंटाक साल्वार करपाक गोवा फॉरवर्ड फुडें आसा. त्या पासत तेंच्यांनी लोकांक फटफटींगपणा करपाचें न्हू आनी सांगपाचें न्हू की लायक मायंडेड पार्टीज शूड कम टुगेदर. हे गोवा फॉरवर्ड इज नॉट लायक मायंडेड पार्टी. दे आर विथ द एनडीए and they are going to fight the election with alliance with the BJP, or BJP will use them to bring the secular votes, which is not going to happen because people are not trusting the Goa Forward Party.